मनोज मनोज किती झाले मीटिंग किती झाले बरोच time लागलो. किती मीटिंग किती झाले माझं पुढे आता आमची काँग्रेसचो जो नॅशनल लिडर आसा तेंचो ठाकरे आनी स्टेट प्रेजिडंट अमित हे दोगां कडेन आनी तेंचो सिनियर लिडर शेख सर हेंच्या कडेन एक मिटींग जाली आतां खूब टायम ही मिटींग चल्ली चर्चा चल्ली ह्या हेचेर खुबश्या गजालींचेर आमचें डिस्कशन जालें म्हणल्यार स्टार्टींग पासून आतां पर्यंत आमचे टॉक्स कशे चल्लेले कोणा वांगडा चल्लेले खंयच्या सिटांचेर चल्लेले खंयची सिटां प्रॉमीस जाल्ली खंयची सिटां फ्रीज जाल्ली मागीर कितें जालें हे सगळें आमी कितें सॅक्रिफायस केलें आमी खंयची सिटां सोडलीं ज्या जाग्यार आमी स्ट्रॉंग आसतना पासून आमी ते फाटीं रावले खंयचे तालुकाच आमी सोडले हे सगळें आमी तेंच्या कडेन डिस्कस केलें मागीर हें डिस्कस केलें डिफॅक्टरा बद्दल तेंच्या कडेन डिस्कस केलें की डिफॅक्टर जर पार्टेन आसा जाल्यार तो अलायन्साक लागता ना हेचेर डिस्कशन जालें मागीर एक अलायन्स पार्टनर जेन्ना आमी अलायन्स आसतना स्वताचे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करता मागीर काँग्रेसीन आमकां सांगच्या आदी जे लिस्ट डिक्लेअर केलें तेचेर आमी डिस्कशन केलें सगळ्यांचेर डिस्कशन खूब वेळ चर्चा जाली आतां अशें जालें लास्टाक की ते म्हणूंक लागले की आतां ज्या जाग्याचेर कितें जालां आतां आमी नॉमिनेशन ऑलरेडी 28 फायल केल्ली आसा आतां एक सीट ते जो प्रॉब्लम आनी इश्यू जो चल्ला तो ते म्हणटात की सेंटाक्रूज जेंचो सिटींग बॅटरी आसा जे सीट तुमकां सगळ्यांक खबर आसा हेच्या पयलीं क्लियर जालें आर्जीक दिल्लेलें तेजेर मदींच तो विशय जालो आनी ते सिटाक लागून सगळें हाडून धरला अशें सांगता पण तेंच फक्त न्हू की हेजेर डिफॅक्टराचो इश्यू आसलो मागीर तेंच्यांनी आमकां सांगच्या आदी जी लिस्ट आवडली हे सगळें डिस्कशन जालें आतां फायनली MK शेख सरान आमकां रिक्वेस्ट केली की तुमी आयज तुमच्या कमिटी कडेन एक फावट बसा तुमी डिस्कशन करा आनी कितें आहा तें आमकां फाल्यां मेरेन सकाळी मेरेन सांगा आमी आतां चिंतलें की एक सिनियर लिडर आमकां रिक्वेस्ट करता जाल्यार आमी आमच्या कमिटी कडेन आयज राती बसतले आनी तेंच्यांनी आमकां एक प्रपोजल दिला त्या प्रपोजलाचेर तो हांव तुमकां आतां सांगपाक शकना जें फाल्यांच उलयत जावं पूण तेजेर कितें आमी त्या प्रपोजलाचेर म्हणणें आहा तें मांडटले सो मागीर तेजेर भुरगे कितें सांगता आमचे रेवल्युशनरीज आमचे मेंबर्स कितें सांगता तेच्या उपरांत गो हेड मेळटा काय ना आमी तांकां सांगलें आमी तुमकां सकाळी मेरेन कळयता जर गो हेड मेळना जाल्यार आमी तुमच्या कडेन आनी मिटिंगेक बसपाक शकचे ना पूण जर आमकां गो हेड मेळ्ळें जाल्यार फाल्यां आमची परती मिटींग जातली जर मातशें तरी जर गो हेड मेळटा पूण हें सगळें आतां जे आमचे नॉमिनेशन फायल केल्ले आमचे कॅन्डिडेट्स आसतले बाकीचे आमचे कमिटीज आसतले ह्या सगळ्यांचेर डिपेंड आसा की हो प्रपोजल फुडें व्हरपाचो काय ना तो ह्या लेवलचें सद्या मेरेन हें सगळें थरलेलें आहा आमी तांकां इतलेंच सांगलें की रेवल्युशनरी गोवन्स पार्टी एक नवीन पार्टी जावन आमी ह्या अलायन्साचो फूल पत्ते आमी पाळ्ळे खंयसरूच अलायन्स ब्रेक जाता ना ब्रेक जावची ही गजाल आमी करूंक ना आमी इतलेच आमचो एक कॅन्डिडेट आवट करूंक नासलो जो मेरेन तेंच्यांनी करूंक ना दुसरें म्हटल्यार खंयसरूच आमी तेंच्या सिटांनी वचून मस्ती करूंक ना खंयसरूच आमी आमच्या भुरग्यांक ऑफिसान हाडून प्रेस मिडियाक आपोवन आमचो जो भितर इंटरनल जे बोवाळ जाता इंटरनल जे डिस्कशन जाता ते केन्नाच आमी भायर हाडूंक ना आमी तुमकां हेच्याय पयलीं सांगलां की आमी मिडियाचे फोन पासून घेयना आयज पासून कितल्या भुरग्यांक तुमच्या मिडियाचे आमकां फोन येयले पूण आमी घेयना कित्याक फाल्यां आमच्या तोंडाच्यान कितें येयलें आनी फाल्यां आमचेर येवपाक नाका की आमी अलायन्स ब्रेक करपाक सोदता नाल्यार आनी कितें आयज स्टेट लेवल प्रेजन्स आसलेली पार्टी आमी कितले तालुका सॅक्रिफायस केल्ले कितलीं सिटां सॅक्रिफायस केल्ली ज्या जाग्याचेर आमची मतां आसा हें सगळें आमी तुमकां एक टायमाचेर ब्रीफ करतले जर अलायन्स जालें जाल्यारूय तुमकां कळटलें की आमी कितें सॅक्रिफायस केलां तें आनी तेतून मागीर आमचें वोटींग पळोवपाक शकता आनी जर अलायन्स जावंक ना जाल्यार तुमकां आमी सांगतले की आमी खंयची खंयची सिटां आमी सोडपाक तयार जाल्ले कित्याक आमी आतां ऑलरेडी 28 नॉमिनेशन भरलेलें आसा सो आनी एक दोन येवपाचीं आहा पूण तेजेर आतां कितें आहा तो विचार राती आतां 9:30 आमची 9:30 म्हणल्यार आतां कित्याक आतां 7 जाली भुरग्यांक आपयता हें करता म्हणून टायम लागतलो ती मिटींग आमी आतां आपयतले मिटींग घेतले आनी फाल्यां कितें उरता तें आमी ब्रीफ करतले म्हणून बाबा इतले कन्फ्यूज दिसता कारण तुम्ही काल परतून पोस्ट घातलेले कितें मायनींग डील आणि कितें
सो अशें कित्याक जाता फाल्यां कारण आमी ते पोस्ट कोणाचें नांव घेवन घालूंक ना, ते कोणाक लागता नाजाल्यार कोणाक कितें जाता तो तांकां खबर आसतलें. आमी आजून मेरेन खंयसरूच अलायन्साक दुखता अशी गजाल आजून मेरेन आमी केल्लेली नासली. जो मेरेन तेंच्यांनी आपली लिस्ट डिक्लेअर करूंक ना तो मेरेन तर आमी करूंक नासले. आतां तेचो नवीन प्रपोजल येयला, त्या नवीन प्रपोजलाचेर आमी उलयतले. आनी एक सांगता की आमी परते परते आयकताले की आमच्या कडेन एक प्रपोजल येयल्लो आनी आमी आन्सर करूंक ना. कसलो तसलो प्रपोजल आमच्या कडेन येवंक ना. जें कितें आमकां एक सांगलेलें तें आमी डायरेक्ट खंयसरूच ना ऑन द स्पॉट बाबा आमच्या कडेन जावचें ना म्हणून क्लियर कट सांगलेलें. म्हणजे थंय आमी वेटींग आमी भुरग्यां कडेन उलयता, मिटींग घेता बीन हें कांयच सांगूंक नासलें. सो आमच्या कडेन कसलोच प्रपोजल पेंडींग नासलो. आतां एक नवीन प्रपोजल येयला, त्या प्रपोजल तो पेंडींग आसा. तो राती आमी मिटिंगेक डिस्कस करून आमी फुडें कितें तुमकां ब्रीफ करतले. मनीस त्या दीस एल्टनान क्लियर सांगलेलें की आमकां अलायन्स जाय म्हणून. तरी आसतना तुमी दुसरे दिसा दुसरी लिस्ट काडले. सो तुमी काँग्रेसी कडेन तेन्ना उलयल्ले. पळय आमी जेन्ना काँग्रेसची फर्स्ट लिस्ट आवडलेली तेन्ना आमकां जेन्ना तुमच्या प्रेसा कडल्यान कळ्ळें की लिस्ट आवडलेली जेन्ना प्रोटेस्टाक घातले सो तेन्ना आमी एक रिएक्शन दिलें. आमी एक्सपेक्ट करताले की तेंच्यांनी आमकां हेचेर कम्युनिकेशन आमच्या कडेन करपाक जाय म्हणून. जें कम्युनिकेशन जावंक ना तें कम्युनिकेशन जे आसलें पळय ते खूब वाडलें. कित्याक तें आमकां खबर ना. पूण आमकां आमच्या कडेन डिस्कस जावंक ना. मागीर परतें अशें जालें की आमी रावन वाट पळयता कितें करपाचें. आमी फोन मारता कितें पूण आमकां फुडल्यांच्यान कांयच कळना की बाबा हें अलायन्स आसा काय ना, उरता काय ना. गोंयची सगळ्यात व्हडली रिजनल पार्टी जावन जर आमकां थोडें इन्फॉर्मेशन जर मेळना जाल्यार तें आमकांय दिसता की बाबा फाल्यां खंय तरी जावंक ना जाल्यार आमी तयार आसतले काय ना. हेका लागून आमकां ती लिस्ट आवट करची पडली. तशें जाल्यार एल्टन बाबान खुबशे गजाली उलोवन गेलो. तो मेन म्हणल्यार सेंटाक्रूज सिटाचेर उलयलो. ज्या सिटाक लागून आयज तेंच्या सायडीच्यान म्हणटात की ते आमचें शुटींग झेडपी आहा म्हणून. दॅट वॉज ऑलरेडी प्रॉमीस टू आरजे. दॅट वॉज प्रॉमीस टू आरजे. त्या आधी प्रॉमीस जाल्ले आनी ह्या गजालीचेरूच फुडले टॉक्स जे आहा ते चालू जाल्ले. मागीर ते कशें जालें कितें जालें ते फुडले गजाली ते हांव इन डेप्थान वचना. बट सद्या आतां एक नवीन प्रपोजल तेंचो आसा. त्या प्रपोजलाचेर आमी विचार करतले आनी कितें आहा तें तुमकां कळयतलें. आनी एक क्वेश्चन, तुमची एक सीट आसा तें गोवा फॉरवर्ड वांगडा क्लॅश जाता जाल्यार गोवा फॉरवर्ड ह्या मिटिंगेक जाय आशिल्लें दिसना. एक्चुली तें आमी तेंच्या कडेन डिस्कशन केल्लें गेल्या फावटी की पयलीं म्हटल्यार एक अलायन्स पार्टनर आपणाक जाय तशी सिटां आवट करता हें आमकां मान्य ना म्हणून आमी क्लियर कट सांगलेलें. कित्याक जर एक अलायन्स पार्टनर म्हणटा आपूण सिटां पयलीं आवट करता कित्याक आपणाक जिखपाक जाय म्हणून जाल्यार आमी कितें इलेक्शन डिफीट करपाक काम करिना न्हू. आमी जिखपाक लागूनूच अलायन्स करपाक सोदता. पावर इज ऑफ अलायन्स न्हू. पावर इज नॉट अबावट डिक्लेअरिंग फर्स्ट. पावर इज अबावट द अलायन्स म्हणून आमी अलायन्स करता. पावर इज नॉट अबावट डिफेक्टर. पावर इज अबावट अलायन्स. आयज आमी जर म्हणटा आमी पयलीं आपूण डिक्लेअर करता की आपणाक जिखपाक जाय बीजेपी उडोवपाक जाय. आपूण डिफेक्टर घेता आपणाक बीजेपी उडोवपाक जाय जाल्यार अलायन्साची कितें गरज आसा. अलायन्साची गरज ना न्हू. सो हे सगळे गजाली आमी तांकां टायम टू टायम तांकां सांगलेलें. तेंच्याय कडल्यान ह्या गजालीचेर तेंचो लक्ष तेंच्यांनी दवरूंक ना नाजाल्यार ते स्ट्रीक रावंक ना. जेन्ना 3 अलायन्स पार्टनर वांगडा आसा तेन्ना 3 अलायन्स पार्टनर वांगडा रावन जेन्ना उलयता तेन्ना थरलेल्या प्रमाणे प्रत्येकान आपले कॅन्डिडेट वांगडा डिक्लेअर करपाक जाय. तें जावंक ना. म्हणजे आरजीचो एवरी सिंगल टायम आरजीक खंय तरी फाटीं दवरून प्रत्येक जाण आपूण फुडें वचपाक सोदपाक लागलो. जेन्ना आमी रेव्होल्युशनरी गोवन सदांच आमचे कॅन्डिडेट सगळ्यां पयलीं आवट करता. जर आमकां अशें होल्ड करून दवरलें जाल्यार आमच्याय भुरग्यांच्या मदीं आमचे जे मेंबर्स आसा तेंच्याय मदीं डावट क्रिएट जाता की बाबा आमकां कित्याक म्हणून दवरला. आमचो कॅन्डिडेट रेडी आसा, ब्लॉक रेडी आसा, सगळे भोंवपाक भुरगे रेडी आहा जाल्यार आमकां कित्याक हाडून दवरला. एक जेन्ना आमकां क्वेश्चन येवपाक लागले तेन्ना आमकां आमची फर्स्ट लिस्ट आवट करची पडली, सेकंड लिस्ट आवट करची पडली. तशें करून आमी फुडें गेले. म्हणून ऑल इज गुड बिटवीन यू एंड गोवा फॉरवर्ड. ऑल गूड अशें कांय ना. पळय हांगा आमी आमच्या बरेपणाक लागून नाजाल्यार आमच्या फ्रेंडशिपीक लागून हांगा ना. आमी हांगा गोंयांक लागून अलायन्स केल्ले. आमी एकामेकाक लायक करता म्हणून अलायन्स करून नासले आनी ते जे अलायन्स केल्ले ताका लागून थोडे टर्म्स एंड कंडिशन जाल्ले. टर्म्स एंड कंडिशन हे सगळे सिटार एका सिटार बसून काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी आरजी तिगूय जाण बसून डिसायड जाल्ले की आमी आमचे सेट ऑफ कॅन्डिडेट वांगडा डिक्लेअर करतले. पयलीं डिसायड जाल्ले 5 कॅन्डिडेट आमी वांगडा डिक्लेअर करतले. हे खबर आसतना हे डिस्कस जाला आसतना एक मनीस आपलो एक पार्टनर आपले सिटा थंय आवट करता. हे अलायन्साचो एक धर्म आसा हो मोडल्या भशेन जाता आनी तो मोडला. सो जेन्ना दुसरें म्हणल्यार शिरोड्या सीट जे आसा जे क्लॅश जाता म्हणटा शिरोड्या सीट वॉज नेवर आस्क्ड बाय गोवा फॉरवर्ड. ते सीट आमच्या आनी काँग्रेसच्या भितर आसले. थंय कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाता. ते प्रत्येक फावटी जेन्ना अशें जावपाक लागता तेन्ना खंय तरी एक क्वेश्चन मार्क येता आनी तेका ते सगळे आडोवपाक लागून
सगळ्यात व्हडलो रोल आसा तो काँग्रेस पार्टीचो, कित्याक तो व्हडलो वोट शेअर घेवन आसा आनी चड सिटां घेवन आसा. सो तेंचो रोल आसलो की हें सगळें कंट्रोल करपाक जाय आसलें. आमी ते तेंच्या कडेन डिस्कस केलें की हें खंय तरी कंट्रोल जावपाक जाय आसलें, तें कंट्रोल तुमी करूंक ना. स्पेशली डिफेक्टराचे पासून जेन्ना आमी स्टेटमेंट केलो डिफेक्टर नाका, काँग्रेसीन स्टेटमेंट केलो डिफेक्टर नाका, आनी तरी तो डिफेक्टर उमेदीन आनी नेटान कॅम्पेन करता, तेजे फोटो येता आनी तेका घेतला हे डिफेंड जाता, जाल्यार हे सगळे गजाली जर जाता जाल्यार तेचो कंट्रोल हो काँग्रेसीन करपाक जाय आसलो. तो जावंक ना. पूण आतां तेंच्यान तेंची मिटींग जाल्या वॉटर कितें तरी तेंच्यान सांगलां आमकां, पूण तें आतां तेका वेळ गेला काय ना काय तें टायमार आसा हें जशें आमच्या भुरग्यां कडेन मिटींग केल्या उपरांतूच कळटलें बाबा हें एक्सेप्ट करपाचें तेंचो प्रपोजल काय ना. पण म्हणजे तुमच्या भितर अशें कितें जालें की तुमी काँग्रेसीच्या प्रेसिडेंटाच्या अगेन्स्ट पोस्ट घातले, मागीर गोवा कोणे सांगला हांवें काँग्रेसच्या पण तो पोस्ट प्रेसिडेंटाच्या कोण कळटाले की तुमी कसो कळटा तेजें कितें मायनींग स्कॅम आहा हिंट जाता न्हू. ना तुका तें तुमकां कितें खबर आसा बिझनेसान आसा, बिझनेसान काडलेले मायनींग बिझनसान हय. गोंयांत पॉलिटिक्स सध्या तुजो हें आहा अरे मायनींग डील कोणाची जावपाक टार्गेट मायनींग डील कितलेशेच एमएलएच मायनींग डिलान आसतले, कितलेशेच कॅन्डिडेट मायनींग डिलान आसतले, कितलेशेच मायनींग बिझनसान आसतले. दॅट डजंट मीन की हांवें तेजेर टार्गेट केला. म्हणजे प्रत्येक कोणाक जर तो लागला, तेका कोणाक खबर आसा जाल्यार तेका लागला आसतलो तो. तो कोणाचें नांव काय घेवंक ना न्हू. सेंटेग्रूज सिटाचेर तुजें जाला कन्फर्म. पण तेजेर आतां तेंच्यांनी एक प्रपोजल दवरला. तो प्रपोजल आतां तुमच्या कडेन डिस्कस करपाक शकना, तो फाल्यां सकाळीं करतले. जर जाता जाल्यारूय आमी करतले तुमच्या कडेन, तो तुमकां कळटलो. जर तें जावंक ना जाल्यारूय आमची प्रेस ब्रिफींग ह्या सगळ्या गजालीचेर एक अलायन्स फुडें वयता जाल्यार एक प्रेस ब्रिफींग जातली, वचनाय जाल्यार प्रेस ब्रिफींग जातली. मनोज तुम्ही दिल्ली सावन येयल्यात, दिल्ली वचून येयल्यात, तेजे उपरांत तुम्ही एलायन्साचे अगेन्स्ट आसात असो आवाज जाता. कोणी सो सांगलें? असो आवाज जाता अशें तो आवाज जाय तो जाता पळय. कितें आहा, थोड्यांनी आयज बॉट यूज करपाक चालू केले, फेसबुकाचेर कमेंट मारपाक. जेंच्या कडेन भुरगे ना स्वताचे ते बॉट यूज करतात. आनी ते बॉट कितें एक कमेंट दिलो दिल्ली ट्रीप, कमेंट ऑन दिल्ली ट्रीप, तो सगळे टक 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 करून ती फेक मागीर चेडवांचे फोटो घालून कोण कोण चेडवां हाडले, कोण शेक हाडला, कोण सगळे म्हणजे हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे बॉट यूज करून कमेंट मारप आनी एक नॅरेटीव सेट करप की दिल्ली ट्रीप जाली, दिल्ली ट्रीप जाली. दिल्ली ट्रिपा पयलीं हे सगळे गजाली सगळ्यांच्या फुड्यान हे मांडले, डिस्कस जाल्ले, सगळ्यांक खबर आसा. डिफेक्टर दिल्ली ट्रीप जावंक ना. डिफेक्टर हेच्या खूब पयलीं जाला. डिफेक्टर नाका म्हणून आमची प्रेस कॉन्फरन्स खूब पयलीं जाला. तुमी सांगा आमकां की डिफेक्टर आयज आसले, डिफेक्टर केले म्हणून आयज गोंयची ही पाड पडले. आयज BJP इतली स्ट्रॉंग जाले बिकॉज ऑफ डिफेक्टर. आनी आयज जर त्याच डिफेक्टरांक घेवन जर आमी आमच्यो पार्ट्यो जर स्ट्रॉंग करपाक गेले जाल्यार लोक आमकां माफ करपाचे ना. आनी तुमी सुद्दां डिफेक्टर जेन्ना जाल्ले तेन्ना त्या डिफेक्टरांक तुमी सुद्दां क्वेश्चन करून जाम केल्ले आहा. आनी आयज त्याच डिफेक्टराची कॅम्पेन आमकां कवर करची पडटा. म्हणजे ही कितली दुर्दैवी गजाल ती पळया. सो कॉम्प्रोमायज करचे ना म्हणटा डिफेक्टरा. आमी डिफेक्टरा कडेन खंयच्याच रितीन कॉम्प्रोमायज करपाचे ना. आमी हांगा फक्त राजकारण करपाक येवंक ना. आयज जर डिफेक्टर जाले जाल्यार जी गजाल मायकल लोबोन 2022 केल्ली ती गजाल दुसऱ्या खंयच्या तरी मनशाच्या थ्रू 2027 जातली, जी आमी तरी करपाक दिवपाचें. काँग्रेस पार्टीन काल बीजेपीच कॅन्डिडेट हाडला. काँग्रेस पार्टीन काल बीजेपीचं कॅन्डिडेट हाडला, ज्यांनी आपले ZP कॅन्डिडेट म्हणून सांगला. सो ते तुमकां मानल्या. ते एक डिफेक्टर म्हणजे कितें आसता, फाल्यां डिफेक्ट तो करून तो हेतून एका पार्टीन जिखून येता आनी तो दुसऱ्या पार्टीन वयता आनी तो लोकांचो विश्वासघात करता. फाल्यां दुसरो खंयचे मेंबर आतां ZPचे हे आसा कॅन्डिडेट खंयचे आमचे दुसरे काँग्रेसचे आसा, तो दुसऱ्या खंयच्या पार्टीचो मेंबर येता कितें करता तेका आमी डिफेक्टर म्हणपाक शकना. हें पयलीं लक्षांत दवरप. डिफेक्टर कोण जो जिखून येता एका मताचेर आनी वयता दुसऱ्या वांगडा तेका डिफेक्टर म्हणटा. फाल्यां खंयच्या दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीचो लिडर आमकांय म्हणून लास्ट विचारता तुमकां अलायन्स जाल्ले जाय तुका अजून मनापासून अजून अलायन्स जाल्ले जाय म्हणून तो आतां जो प्रपोजल दिला तेचेर आमी विचार करतले आनी तो विचार आमी फुडें व्हरतले.